Bapa, Papi Andi, Mapi Ishwara, Novena Skoria Dewa, Burgyang Rak Mogal Bapa, Noman Bapa, Ani Puta, Tosot Povitr Atnya, Noman Amcha, Yagnika, Burgyang Tosot Sarita. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता आनीक मागीर मोगाचो येव कार्य आयच्या मिसांत भाग घेवंक मिसां परत सुरू जाली म्हणटूच आमकांय जिवाक बरें दिसता न्हू तो शुअर ना मिस्टर बलिदान देवाचें व्हडलें देणें आमकां आनी भाग घेवंक आमकां रूच येवंक जाय जशे भाशेन आमी तोराचो हातांव तुजे भाशेन रूच येवंक जाय तर आनीकदां आमकां ही मिसां सुरू जाली म्हणटूच देवाक आर्गां दिवया आनी मागून घेवया जी आमची भाव भयणी जी दुयेंत आसा ओदीक जाल्यार कोवीड पिडेंत देवाची पिकोवणी तांकां फावो जावंक ह्या आयच्या मिसांत आमी तुमचे पासत मागतना ही करीत ते संवाद घेता जोन दिसाक देवाक दिनवासता स्कली डिसिल्वा जोन दिसाक देवाक दिनवासता सोडावो बद्दी एंड्रिया फेर्नांडीस लुगणीक दिसाक देवाक दिनवासता कोस्तांसियो आनी हेझल फेर्नांडीस ओतमे पासत आमी मागून घेता आंतोनियो दिसा आनीक मारिया अंजेलिका सिक्वेरा ओतमे पासून मागून घेता सेलिना डिसा ओतमे पासत मागता आंतोनियो डिसा कुटुंबाची आनीक सिखेरा कुटुंबाची ओतमे पासून मागून घेता आंतोनियो खायतान कोरिया आनीक 70th बर्थडे देवाक दिनवासता एडेलायन डिसोजा बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचे सोवे आसूं एका मनान एका काळजान हांगासर जमलेलीं आसा ह्या क्रिस्त येण्याचो दुसरो सातोलो सुरू जाता देवाची येण्याची लागशिल्ली आमी तयारी करता देवा लागीं आनी पेले लागीं माफी मागुया जे मेरेर आमी चुकल्या हेंच देवाची बोगसणे मागतना बरोबर म्हणुया हांव पातकी पळयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ताका सोद मागीर सुदान सांकवार मेळ्ळी सगल्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं आमेन सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुमिया काकूत कोर सोमिया काकूत कोर प्रार्थुया ससनाच्या आनी खालकुतीच्या देवा तुज्या पुताक आमी दावी मेलूंक वेताना संवसारीक कोरण्यो आमचे वाटेर आडकोल जायना जावच्याक सुर्गीचे जानवाईन आमची मोना उजवाडाय हे पुरी तो आमकां दिवंक येतात ते सुखाचे वाटेवेली आमकां खोर आमी मागतो आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें जियेत हांव आनी राजवट चलयता हांव ससनाच्या ससनाक आमेन इजायस प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप म्हजे पोरजेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात म्हणटा तुमचो देव जेरुसलेमाच्या काळजा कोडे उलोयात आनी ताका उलो करून सांगात तिचे चाकरेचे दीस सोंपले तिच्या पातकांचे फारीकपण जालें
सगल्या तिच्या खोट्यापणाक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेत खास्त तिणें भोगली. एक ताळो आड्डोता. अरण्यान सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्यान देवाक एक नीत राजमार्ग करून दवरात. सगलीं फालकीं बरोवन येवं दी. दर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडोवन दी. सगलीं उंच खोडपां सपाट जमीन जावं दी. आनी सगल्या लांब लांब दोंगराचें मैदान जावं दी. तेन्ना सर्वेस्पराची महिमा परगट जातली आनी आख्ख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक हीं उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतलीं. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुसाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताळ्यान बोब मार. भिरांती विणे बोब मार. जुदाच्या नगराक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पदवेन येता. आपल्या बोळान सगळें तो आपल्या ताब्यांत करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळी चिनी ताच्या फुड्यांत वेतात. मेंढरा राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपल्या खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडटल्यांक विस्वासाच्या जाग्यार पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे बड उपकार. आमचो जबाब जातलो. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. म्हणोया. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकोता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमेंतली उपजतलें आनी सर्गार थावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपणाकूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चलोन येतली ताची मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. भाग्योन पेद्रूचे दुसरे चिटी वेलें वाचप. मोगाच्या भावा भयणानो, ही एक वस्त तुमी कधीच विसरूंक फावना की सर्वेस्परा मुखार एक दीस 1000 वर्सां सारको आनी 1000 वर्सां एका दिसा भाशेन. कांय जाणां तो काळाक करता म्हूण सांगतीत, पूण सर्वेस्पर आपणें भासायल्लें तें पाळूंक काळाव करिना. तो तुमकां सोंसणीकायेन वागयता, कित्याक कोणाचेंच निसणटण ताका नाका. सगल्यांनी आपली चाल बदलली ताका जाय. सर्वेस्पराचो एक दीस चोर कसो येतलो. त्या दिसा मळब गणगणान नाच जातलें. सृश्टीचे दातू उज्यान पडोन वेतले. पृथ्वीचो आनी तातूंत आसलेल्या सोकटांचो भस्म जातलो. ज्या दिसा मळब आखठें जावन नाच जातलें आनी सृश्टीचे दातू लासून कोट्टले. तो देवाचो दीस बेगीन पावून आशेवन रावात. आनी सगळें हे भाशेन सोंपतलें म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीण आनी
भोक्तिवंत जावंक जाय. आमी नव्या मोलबाची आनी नवे प्रतिमेची वाट पळयता, कित्याक अशें देवान आमकां भास दिल्या. थंय प्रमाणीकपण वस्तलें. देखून भोव प्रितीच्या भावा भयण्यांनो, त्या म्हणसर तुमी ताका शांतीन मेळच्याक तांगता तितले उमेदीन, निश्कळपणान आनी गुन्यांवा विणे जिवंक वावरात. देवाचें उतोरें. देवाचे बडोवपाक. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात आनी आख्ख्या मनशाकळ देवाचें तारण पळयतलें. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मार्को पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मिमा तुका सोम्या. देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान सुरू जाता. अशें इजायस प्रवादाच्या पुस्तकार बरयलोलें आसा. पोले तुजे फुडें हांव म्हज्या दुताक धाडटां. तो तुजी वाट तयार करतलो. तो अरोण्यांत आढळतलो थालो. सर्वेस्पराचो मारोग तयार करात, ताच्यो वाटो नीट करात. तर पातकांचें बोगसणें मेलचे खातीर जिवीत बदलचें स्नान परगटूंक आयलोलो जुआंव अरोण्यांत दिश्टी पडलो. आख्खो जुदेवाचो प्रांत आनी जेरुजलेमचो सगलो लोक भायर सरून ताचे विशीं वेतालो आनी आपलीं पातकां सांगून जॉर्दन नदींत ताचे हातांतलें तें स्नान घेताले. जुआंव उंटाची लोवांची आंगावळी न्हेसतालो आनी तोल आनी रानवटी मोव खावन जियेतालो. भाशण करतना ताणें म्हणलें, म्हजे फाटल्यान म्हजे वण बोलवंत एकलो येता. सरपट पडून ताचे वाणाची वाडी सोडूंक म्हाका फावना. हांव तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें, पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल इश्टंदो, इस्रायल हे देशाची इतिहास एक जायत्या मोगान भरलेलो इतिहास. देव इस्रायल पोरजाक आपली पोरजां म्हूण विचून काडटा. पूण जायते फावटी जेन्ना ही पोरजां देवाचेर बेमान जाता तेन्ना देव हे पोरजेक सांडिना. आयचें पयलें वाचप इजायस प्रवादी आमकां होच उगडास करता. जेन्ना इजिप्तांत ही पोरजां कोश्टवतालीं, दुसऱ्यांच्या गांवांत तांकां व्हेल्ले, मारामारी दूख कोश ते सोंसताले, देवूच तांकां स्वतंत्र करता आनीक बासायलेल्या गांवांत द प्रॉमीस लँड हाडून तांकां स्वतंत्र करता, फ्रिडम. उपरांत इस्रायल लोक देवाचेर विसोर घालता. तांचे लागीं दुडू क्रेस्काय जाता, भाटां बेसां जाता. ते कुड्डे देवांक बुजता आनी आपल्याच देवाचेर विसोर घालता. झुजांतल्यान आनीक फावटी हेच पोरजेक बॅबिलन, आमी कांतार जावन बाय द रिवर्स ऑफ बॅबिलन, कित्याक हो लोक इस्रायली लोक देवाचो बॅबिलनांत इन एक्झायल आसली. म्हणजे बणगण कशी आनी थंयसर सुस्कार सोडटा, रुदोन करता, दुखी जाता. कित्याक जायत आमी देवाचेर विसोर घातलो? कित्याक जायत असलें निसंतोण आमचेर आयलें? आयचें वाचप जावन आसा, उगडास करता त्या लोकांक इजायस प्रवादी. आमकां आनीक भरवोसो आसा.
जरी तर कितलेच पावटी तुमी लोकांनी देवाचेर विसोर घातलो, पूण देवान तुमचेर विसोर घालूंक ना. आनीक बरवसो आसा, आनी हो बरवसो म्हणल्यार देव येतलो आनी तुमकां स्वतंत्र करतलो. तुमकां परत तुमच्या गांवघरा इस्रायलान तुमकां व्हरतलो. इसायास प्रवादी मोगाल इश्टंदो उगडास करतालो, जें पयले वाचपान आनी शुभ वर्तमान आमी आयकलां. वाटो तयार करात, नीट मार्ग तयार करात. हेच ते जेजू क्रिस्ताचो, जेजू एक मसाया म्हूण आमचे मदें आयलो. इस्रायलाची मोगाल इश्टंदो एक कोता म्हणगे, they believe that God would never abandon them. हें इस्रायल स्वत मानताले. कितले ते वायट करी, but there was something within their heart, in the depth of their heart, that they believe that God will never abandon them. देव आमकां केन्नाच सांडचो ना. एक क्रिस्त येणाची तयारी करता आसतना हेच विश्वाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. आसा जायत आमकां एक भावार्थ आनी बरवसो, जेन्ना आमचेर अडचण येता, दूख येता, कोश्ट येता, दुयेंस येता, पिडा येता, आमची घरचीं मरता, आमकां काम आसना, आमचीं भुरगीं आमचे बरोबर जियेना, आमचें आयकना, आमचे गोरेबाचे फांटे जाल्ले आसा, आमची तरणाटीं जिलकुट्यांनी सांपडलेलीं आसा, आनी सगलो काळोख आमचेर मांडटा आसतना एक एक आवयक, एक एक बापायक हो विस्वास आसा जायत, म्हाका देव सांडचो ना. This is a very serious question. And each one of us must ponder and reflect. Do I still cling to God? म्हणजे हांव देवाक वेंग मारून रावता वो ना? ओ देवाचेर ओलू ओलू करून म्हजो विसर पयस जाता. देवाचेर आमी भावार्थ दवरचो न्हय फकत सुखांत आनी बरें आसतना ओ दुखांत, पूण एक पूर्ण भावार्थ आमचे भितर आसूंक जाय. इसायास ताका उगडास करता, देव तुमकां केन्नाच सांडचो ना. जोआन बातिस्ट आयज पयलेच फावटी माचयेर येता आनीक आपलें उणेपणांतल्यान आपलें बोट जेजूक दाखयता. इतलो सगोट लोक जोआन बातिस्ताच्या फाटल्यान वेतालो, आपली पातकां सांगून उदकाचो पवित्र स्नान घेतालो. आनी जोआन म्हणटा, मोज्यान ओडो घालून ताची वाहनांक दुखून सोडूंक जायना. आनी तो म्हणटा, एक नवी वाट करूंक जाय, नवो रस्तो करूंक जाय, जे फातर गुंडी आसा ते काडूंक जाय. ही आमची हायवे आमी तयार करूंक जाय. ही हायवे हो रस्तो कोणाक जायत? जेजूक आमचे मदें येवंक रस्तो नाका, ताका नीट रस्तो नाका. जोआन बातिस्ट म्हणटा, एक रस्तो तयार करूंक जाय त्या बरो जिविताचो, बऱ्या रस्त्याचो, बऱ्या गुणाचो, स्वताचो. जेन्ना जोआन बातिस्ट म्हणटा एक नीट वाट तयार करतलो, जोआन बातिस्ट आमकां सांगता आमच्या जिविताचो खरो मार्ग आमी तयार करूंक जाय. आनी कसली वाट? स्वताची वाट, बरेपणाची वाट, उजवाडाची वाट, बरे जिविताची वाट, बरे कृपेची वाट. असल्यो वाट्यो आमी तयार करूंक जाय ह्या क्रिस्त येणाच्या काळांत. तर आमकां सोयेग मेवता दोन वस्तू हे सुमारान आमी नियाळ करूंक. पयले सुवातेर पूर्ण भावार्थ आनी विस्वास आमच्या काळजांनी आमी दवरूंक जाय. देव आमकां विसरना, पूण आमी मनीस कशे देवाचेर विसर घालता. वो देवाक एके ना दुसरे केपेक, एके ना दुसरे घोडेक ल्हान ल्हान विसर आमचो पडटा. आनी जेन्ना एक एक घोडेन आमी देवाचे विसर घालता, मोगाल इश्टंदो, साबार कुटुंबांनी देव धर्म आनी भावार्थ सोडून दिल्लो आसा.
हे स्वत आमच्याच हांगासर रावतले भाव भयणीचे. अँड बिकॉज वी हॅव टेकन थिंग्स लायटली. कोणाक दूख जायना. कित्याक आमची कात ते मीस नासतना, मागणे नासतना, भावट नासतना दाट जावन गेल्ली आसा. आज कितल्या कुटुंबांनी आमकां सोगलें आसा पूण मागणें ना, भावाट ना आनी देवाक जागो ना. आनी जेन्ना अशें घडटा तेन्ना सगळे प्रश्न, सगळें दूख हांगांतल्यान सुरू जाता. हे सुमारान आमी नियाल केल्लो आसता आमच्या गोंयच्या सायबाचेर, जाणे उदारपणान दिल्लें देणें आमकां भावार्थाचें आमी एके भाशेन परदेसान गानान दवरलें आसा. जेन्ना आमकां दूख जायना तेन्ना आमी देवाचेर तितले भावार्थ दवरिना. तर आज तुमच्या कुटुंबा पासून मागून घेवया हो देवान दिल्लो क्रिस्त येण्याचो काळ. द एडवंट आमकां तयार करता. खरेंच हो क्रिसमस कसो जायत. जायते जाण नियाल करता हो 8वेच तरेचो क्रिसमस, स्ट्रेंज क्रिसमस, कित्याक कोवीड आसा. पूण सगळेच क्रिसमस 8वेच तरेचे आसता. हे स्ट्रेंज क्रिसमसान कोविडान जेजू येनासतना रावना. फक्त आमी आमच्या काळजाची तयारी करूंक जाय. आनी अदीक जाल्यार हो काळ एकदम गरजेचो. हे कोवीड पिडेंतल्यान आमी जेजूक पूर्ण जागो आनी पूर्ण वेळ दिवंक जाय. आमचे घोराबे पत्ते मांडून हाडूंक, आमची पावलां परती जाग्यार धरूंक, आमी सांडलेली ती शेड्यो परत्यो देवाचे बेगीन येवंक, असल्योच गरजो ह्या मिसांतल्यान बापा मुखार घालुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवा, पळयताय बाबा, स्वर्गांत कितलीं रोजनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयान. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोंस प्लाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेले मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यातलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, पळयता त्या बापाच्या उसऱ्याक बसला. पळयता जिवान मेल्यांची मुजवी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतात, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. Svikar kursomia e fu, jirin moja sukace, dulin poron weja pule,
म्हज्या भाव भयणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सर्प बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिनी आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्पर मानून घेवन दयाल बापा खालती खालजांनी ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुणेक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणी वरवीं प्रसून जावन आमची सोर गरजांची कालकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची खालजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयकता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारांचा सणाच्या देवा सर्व कल्याण सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोल मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजी पुर्विली येवजण पूर्ण केली आनी सासणीक तारुणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं दीत धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीचे सोलदल बरे सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी म्हणटा. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. आमी बसूंक जाता. दिमी घालता जाल्यार थंयसरूच दिमी घालची. दुसरे कोदेलांक हात लावचो न्हय. उबें रावचें न्हय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपली कुशेन कोश मरूंक सोंसुकव्याचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्ज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्ज. नव्यान ससनीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनीक सुमेस मनशे पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जिवंत जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मोरणाचो पुनर्जन्मनाचो आमी भक्तीपणान उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनीक सोनवणची खाल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी क्रिस्ताची कुडरगो शेवतले आमा सोमेस्ता. पवित्रात्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचे वीस तालोली तुज्या पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो बाग्योन बाप डॅक्लन आमचो गवली बाप आनी सगल्या यज्ञिका वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जन्मनाचो भरवसर मेल्यान ते आमच्या भावनेची काकूत कर. तांकां तुज्या इश्टा गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती बागेन दर दुता आनी सर्व काली तुका मनावल्या त्या सगल्या भक्त बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाताक तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात आहा त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोर पदवीदार बापा सोर वर्दुनान वैभव तुका ससनाच्याय ससनांक आमेन. आमच्या सुन्मुदाराची याज्ञा मनान धरुया. जेजून दिल्ले भावार्थाचे मागणे तेच भावार्थान बापाक उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दोया करुणे जिवितांत सोवस्काय आमकां दी. सुर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सुन्मुदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार कालकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर अकतांतली वाठाय. तुका राज व्हडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेचेर भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतां राजवट चलयताय ससनांच्याय ससनांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. देवाची शेली संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या काळजांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची खूद आमेन. क्रिस्ताचें रगत आमेन. मोगला जेजू हांव सोत मानतां तूं कोरेंच भोव पवित्र साक्रमेंतान आसा म्हूण. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी हे वेळार तुका म्हजे काळजान घेवंक आशेतां. पूण हे वेळार संस्कारा वरवीं तुका शेवंक जायना. देखून उत्मिकतायेंतल्यान तुरये म्हज्या काळजांत. तूं म्हज्या काळजांत आयलय म्हूण तुका मोगाची गोट वेंग मारता. म्हाका केदींच तुजे सोरशिल्लो वेगळो सरूंक निर्मी नाका. आमेन. Sonia Gesù, आमच्या काळजांत रावून घे. Sonia Gesù, आमच्या काळजांत रावून घे. बापाक वचून देवून आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय. सासनां तुजें येवजण जालें आमचे मोदें विडार करचें. Sonia Gesù, आमच्या काळजांत रावून घे. Sonia Gesù, आमच्या काळजांत रावून घे. पवित्र आत्म्यान आमकां भोगताय
काय बाबोय तुझी आमी सगळीं बिरान आयल्या तुझे सोशीं सोनिया जेजू ये ये आमच्या खालसान रावूंक ये सोनिया जेजू ये ये आमच्या खालसान रावूंक ये Kaye begin mor baveli uturunshi tar kaye begin mor baveli uturunshi karkan turi kadun kamka uzwara tu adun kamka amchi paka utrun alto sasnin chilenda kompoto tar kaye begin mor baveli utrun shin tar kaye begin mor baveli utrun shin ama sogyan turun mekli yang taracha pasantuli jine chendar turun kugte dium amkhan jivit noe tar kaye begin mor baveli utrun shin tar kaye mor baveli utrun shin प्रार्थूया. प्रितीचे बापा, आमचे ओत्मीक पसनाक तुवें दिल्लें तें जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे हे गुठान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे जानवांक मोल करूंक आनी सुर्गींच्या देण्यांक लोबदूंक आमकां शिकय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. उबीच आसतना कांय कॉलोन्यो करता. हे सुमानान कोंकणी रिट्रीट ॲट रॅम्सगेट 11, 12 आनी 13. 12 तारखेर आमची बातींची भाव भयणी आपली परब समोरतली. हे इगोजेन आवर लेडी ऑफ गांवदोलीप सायबिणीची आस्कारी ती हांगासर मीस जातलें 3 वाजता. हे मिसाक तुमी वांटो घेवंक जाता. हें जातलें 12 तारखेर हे सोनवाराक 3 वाजता. क्रिसमसाची मिसा आमचे हे इगोजेन सेंट पिटर्स 24 तारखेर क्रिसमस ईव 5:30, 7 आनी 9 ही इंग्लीश मिसा. हांकां बुकींग गरज ना. तुमी जाय जाल्यार येवंक जाता. हांगासर जागो आसता म्हणटच आमी सुबेज मिसांक घातलेलीं आसा. 5:30, 7 आनी 9 ही जावन आसा इंग्लीश मिसा. पार्किंग यू कॅन डू एनीवेर. जायतो जागो आसता आनी जायते कडेन. कार पार्क वील बी रिजर्व मेनली फॉर सिनियर्स. कोण जाणटी आसा तांकां.
इकरांक कोंकणी मिस आसतलें पूण गोमला तशें हें फूल बूक जाल्लें आसा 25 तारखेर 8:30 आनी 11:30 कोंकणी मिस आयचे भाशेन आयताराचो प्रोग्राम हांकां बुकींग करची गरज आसा 8:30 आनी 11:30 10 इंग्लीश मिस 24 तारखेर 11 कोंकणी मिस विल बी लायव्ह टॅलिकास्ट जी आमच्या आवय बापायक जांकां मिसाक वचूंक जावचें ना तांकां एक आदार मेळटलो हे मिसान घरांतान भाग घेवंक सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं तुमचेय सव्य आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पुतात्मो तुमचेर आनी तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येत क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार Sores ora argandia Aplo atmo amkanita Sores ora argandia Aplo atmo amkanita Ekat spawartan amin soldier Aplia mogace gowai soldier Apna sakili ami wacha Nata kalsani aplo atmo Sores ora argandia Aplo atmo amkandita Sores ora argandia Aplo atmo amkandita Civitan koran pariam Kushkan doktani moro aporiam Sonia Jesu cenjivit